आज ग्रामसभा जाले वेगवेगळ्या पॉयंट्साचेर डिस्कस तेतून मेन म्हळ्यार गार्बेज तशेंच फिश मार्केट मेंटेनन्स जायना लोकांक त्रास जाता तशेंच CCTV कॅमेराज मागीर आनी 2-3 इशू एक्झॅक्टली कितें तुमी आतां निर्णय घेतला नाजाल्यार मुखार कितें करपाक चिंतला? गार्बेजीचो इशू आसा तो आमी आतां टेंडर काडटले ओपन टेंडर आनी तो आमी घरान प्रत्येक घर 9 वॉर्डांनी स्टार्ट करतली तशेंच आमी मिटिंगे भितर तुजी डेट ती आयडेंटिफाय करून डेट इनॉग्रेशन करतली। तशेंच जे फीश मार्केट आसा ते आमी फक्त हांगा जे वेंडर्स आसा तेंचे खातीर बसपा खातीर केला आनी आमी फक्त तेंचे कडच्यान मेंटेनन्स आमी तेंचे कडच्यान करून घेतली। पूण जे आतां सद्या लोक म्हणटा की लोकांक सरावंडिंगाक घाण जाता त्रास जाता तूं म्हणटा ऑप्शन जाय सर पूण ते पोल्युशन आयडेंटिफाय केल्ली आसा आनी ती आमी बेगीन प्रपोज करून ती स्टार्ट करपाक प्रयत्न केलो म्हणल्यार मेंटेनन्स आमचे अंडर करतली पंचायती अंडर। आनी बाकीचे CCTV कॅमेराज खंय तर कित्याक फाटल्या दिसा जर ट्रकाची बॅटरी चोरी जाले तेका लागून हो इशू मातसो सिरियस आसा तेजेर तुमी कितें घेतलो? CCTV कॅमेराचे तो PWD अंडर तो CCTV कॅमेरा घातला तो मातशी पयलीं घातलेलो सो हांव JE आपूण तो स्टार्ट करपाचो प्रयत्न करतलो। आतां सद्या चालू आसा CCTV कॅमेराज पंचायतीचेर जंक्शनार बी चालू खंयचेच वर्किंग ना फक्त आमची पंचायत जंय आसा ती हांगा चालू आसा। आनी डेंजरस ट्री तेजे कितें? डेंजरस ट्री आसा ती आमी आयडेंटिफाय केल्ली आसा आनी प्रत्येक वॉर्डांनी प्रत्येक वॉर्ड मेंबरांनी म्हाका सांगिल्लें आसा आनी ती आमी आमचे अंडर थोडी कट केल्या आनी खरीच डेंजरस आसा आमी रोडाचेर आसा ती आमी कट केल्ली। कितली फंड्स येता डेंजरस ट्री पंचायतीक? आमकां फंड म्हळ्यार तशें कांयच येना आमी थोडी आमच्या अंडर घातल्या आनी थोडी आमी कलेक्टरा अंडर सेंड केल्ली। अशी डेंजरस ट्री करपाक फंड्स येना तुमकां? फंड्स आमकां ना अरावंड आमी आमच्या अंडर घेतल्या ती जे फीश मार्केट आहा ते मार्केटा कडेन मातशें बुरशीपणां चड जाता थंय मेंटेन सारकी उरना तेंगे फिशाची जे वॉटर आसा ते सगळे आमगे जुवारी नदी वयता तेका लागून ती मातशी पोल्युटेड जाता थंय पंचायतीन म्हाका दिसता सिरियसली लक्ष दवरपाचें आनी सायडीच्यान जे सरावंडींग एरिया लोक आसा तेंकाय बी तो स्मेल येता म्हणून ती बी आयज जाणटी मनीस पंचायती ग्रामसभे येवन बाळी उलयताली सरपंचा कडेन ते म्हाका दिसता खंय तरी तेणी सिरियस घेवचें आनी ते सिरियसनेसाचेर तेणी मुखाल्लें प्रोविजन करून हें मार्केट चालू दवरचें अशें जाल्यार म्हाका दिसता। तुमी तांकां मेंटेनन्स क्लिनिंगनेस दवरपाक जाय अशें तुमचें म्हणणें आसा? हय मेंटेनन्स क्लिनिंगनेस हें सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक सरावंडींग जे विलेजर्स रावता तेका लागून थंय प्रॉब्लेम जावंक शकता। सद्या कोण करना मेंटेनन्स? सद्या मेंटेनन्स बी थंय कोण कांय करना। पंचायती एरियेन आमी एक सेन्सिटीव इश्यू जर पळयलो जाल्यार हो जो गार्बेजीचो इश्यू तो सेन्सिटीव इश्यू आसा कारण सावड्डे फूल पंचायत एरिया पळयले जाल्यार सगळ्याक जर गार्बेजीचो ढिगार जाल्लो आसा आनी पंचायत इतली स्लो आसा ह्या गार्बेज इश्यूचेर। आतां हांव खुद ह्या गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीचो मेंबर आसा ताचे कारणान हांवें हो ग्रामसभेक प्रश्न मांडलो की हे गार्बेज आतां हे कलेक्शन जे डोर टू डोर कलेक्शन आसा हें केन्ना जातलें पंचायत हेजेर इतली स्लो कित्याक काय म्हणून पूण आतां सरपंचान म्हाका एक एश्युरन्स दिला की आतां येता ते 15 ते 16 तारखेक ऑगस्टाच्या म्हणल्यार ते गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट जातलें म्हणटा पूण हांव इतलेंच म्हणटा की इतले हायकोर्टाची ऑर्डर आसून सुद्दां ही पंचायत ह्या गार्बेज इश्यूचेर इतली स्लो कित्याक जाली पंचायत ह्या हेजेर एक्ट कित्याक जायना गार्बेजाचेर आनी हांव ते इतलेंच मागता की तुमी बाकीचे सगळे इश्यू दवरल्यार जाता पूण हो इश्यू गार्बेज इश्यू हो मेन आसा कारण आमची सगळ्यो न्हंयो हे ते सगळ्यो हे दूशीत जाल्ले आसा कारण लोकांक ऑप्शन नासल्या कारणान लोक तो कचरो व्हरतात आनी त्या न्हंयेन उडयतात जावं म्हणजे नालान उडयतात ते नाले हे निवळ करतात ते परत आसले तशे चॉकअप जातात आनी हेजो कांयच हें जायना आनी सगळे दूशीत जाल्ले आसा। हांव मागता की पंचायतीन हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्ट करचे आनी तशेंच आमचे सावड्ड्या ह्या मतदारसंघात सावड्डे पंचायत एरियेन म्हणपाक शकता आमी आमचो एक येदो व्हडलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाल्लो मनोहर पर्रीकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी हेजे आतां फाटले 2-3 वर्सां पयलीं कितें तरी इनॉग्रेशनूय जाला पूण हो आजून ह्या पब्लिकाच्या सेवेक ना। जी ग्रामसभा जाली तितून लास्ट ग्रामसभेक बीन आमी ह्यो धाडे आनी ज्यो फूल ट्रान्सपोर्टेशन करता सावड्ड्या टू वास्को टू सावड्ड्या ह्यो गाडी बेन करता कित्याक रोड कम्फर्टेबल ना आमी एक्सिडेंट जावपाक खूब चान्सीस आसा आनी एक्सिडेंट जाल्या बीन आनी त्यो ओवरलोड येता आनी आमकां पब्लिकाक खूब त्रास जाता पूण आमी धा टायरां गाडयो बंद करच्यो आनी ज्यो सीट बी चलता त्योच परमनंट दवरच्यो म्हणून आमी पंचायतीन रिक्वेस्ट केल्या आनी आमी हो ठराव मांडला। तशेंच मागीर दुसरो पॉयंट आहा त्यो डेंजरस ट्री सावड्डे टिस्क टू गुगमा ही झाडां पंचायतीन रेक्टिफाय करची फायंड आउट करची आनी ती झाडां कट करची आनी पब्लिकाक ते सगळे दवरता लोकांचो प्रॉब्लेम आसा तेन्ना हांव म्हणटा की ट्रॅफीक जे पुलीस आसा
हायवे आहा थंय ते पंचाचे दवरचे हो मार्केट एरिया आसा आनी मार्केट एरिया म्हणटकीर आमी लोक हांगा घरान सामकी 1 किलोमिटराची आमची सगळीं घरां आसा Media channel and press bell icon for latest notifications.